दायजवल टीव्हीच्या सर्व वीक्षकांक म्हजो मुखारचो प्रणाम. हांव जनेशा जर्नस केमान. खंडीत रितीन दायजवल टीव्हीचें एक सोपान आसलें आमच्या कोंकणीच्या तालेंतांक मुखार हाडीचें. तांच्या तालेंतां हांगासर दाखोवंक तांकां एक मंच दी जाय म्हूण सांगून त्या पासत आमच्या दायजवल टीव्हींत वेगवेगळे तरांचे रियालिटी शोज येदळूच येवन आयला. तुमी पळोवंक पुरो संगीत जावं दी, नाटक क्षेत्रांत जावं दी, कोणाक पुरो हांगासर आसक्त आसा तांकां तांचे तालेंत व्यक्त करूंक, तांची उर्बा व्यक्त करूंक हांगासर एक सूक्त वेदी फावो करून दिल्ली आमचे दायजवल टीव्हीन. आनी अशेंच 8 महिन्या पयलीं एक विचार अशें आशिल्लें आमच्या कोंकणी तालेंतांक, आमच्या नाचप्यांक सर्वांक हांगासर येवन आपल्या नाचपाचे तालेंत व्यक्त करूंक एक अवकाश जाय म्हूण सांगून त्या पासत हांगासर ताणें प्रस्तूत केल्लें हो शो जावन आसा नाचणारा नाचणारी प्रो. 8 म्हयन्यांतावन तुमी आमकां निरंतर रितीन सपोर्ट दिवनूच आसा, मोग दिवनूच आसा, प्रोत्साह दिलें आसता. आतां हांगासर हो शो आपला अखेरीच्या हंताक येवन पावला म्हणजे ग्रँड फिनाले रावंड 2. रावंड 1 येदळूच 10 जाणां स्पर्ध्यांनी आपले परफॉर्मन्स हांगासर तुमचे मुखार दवरले आसा. तुमचे फेवरेट कंटेस्टंट कोण म्हूण सांगून तुमी येदळूच चूज करून तांकां प्रोत्साह दिल्लें आसा, तांकां पाठिंबो दिल्लो आसा. आतां हांगासर तुमचे मुखार जें कितें सादर जातें आसा हें ह्या आमच्या रियालिटी शोवाचें अकरेचें परफॉर्मन्स जावन आसतलें. त्या पासत हांगासर तुमी सुमेजतांनी तुमच्या कुटुंबाच्या सांगाता बसून हे कितें एपिसोड्स आसात निरंतर रितीन विक्षण करीचें म्हूण सांगून हांव विनंती करता आसा. तर हांगासर पयल्यान पयलें आमचे मोगाळ जजीस आसात मानस आवेल्डो क्रूज तशेंच मानसीन हर्षल डिसोजा तांकां हांव हांगासर येवकार मागता आसा. हांगासर आमच्या जजीसाची अनुमती घेवन आयच्या ह्या ग्रँड फिनाले रावंड नंबर 2 फर्स्ट कंटेस्टंटाक हांगासर आमी वेदीचेर आपयते आसा. तर मोगाचें न्हू हांव हांगासर तुमच्या मुखार आपयते आसा आमचे फर्स्ट कंटेस्टंट दॅट इज वियोला. हॅलो वियोला. हॅलो मॅम. कशें आसाय? हांव बरें आसा. तूं कशें आसाय? हांव बरी आसा. ओके सो आतां आमचे एक टिपिकल क्वेश्चन जावन गेला न्ही कशें आसाय म्हण सारूंक. ओके सो जाय की म्हाका आतां विचारूंक आसा तूं सद्द फायन आसाय की एक्सायटेड नर्वस कालें आसाय? ऑल इन वन. ऑल इन वन. ओके सो तूं जाणा अशें कोण आमच्या ह्या थ्रू आवट जर्नी कितें आसलें हाचें एक लास्ट पीक लेवलाक आमी येवन पावल्या आनी हें जाता तुमकां नाचणारा नाचतरीन परत येवंक आसचें ना. पूण आयच्या दिसा खाली वतान पार्टी वतात की या विनर जावन पार्टी वतात की म्हूण सांगून तुमच्या ह्या परफॉर्मन्सा वयर डिपेंड जावन आसा. कितें म्हणटात? वय खंडीत. ओके सो तुका हांगासर तुजी काळजाची बोगनां विचारूंक एक अवकाश आसा. आय नो यू आर नॉट गोड स्पीकर इंट्रोवर्ट म्हूण सांगून पूण आयच्या दिसा हांगासर तुका एक सूक्त मानशी आसा, माईक आसा, हांवी आसा सांगाता. तुका कोणाक हांगासर थँक्स म्हणूंक आसा तुवें मुनयेत आनी कितें काले म्हणे रिक्वेस्ट करूंक आसा जाल्यार ऑडियन्सा लागीं करियेत. सो पयल्यान पयलें हांव म्हज्या पेरंट्साक थँक्यू म्हणटा. तांणी मस्त सपोर्ट केला. तांणी नाटल्यार म्हाका ह्या स्टेजीर येवंक जावंकूच नाटलें बट मागीर ट्राय केला हांवें. म्हज्या कोरियोग्राफरान म्हाका मस्त हेल्प केला आनी एसिस्टंट्सान पुरायनी म्हाका मस्त हेल्प केला, सपोर्ट केला, म्हाका मस्त बऱ्या तरान शिकयला. आनी हांव थँक्यू म्हणटा अविल सर आनी हर्षल मॅमाक. तांणी म्हजे काले रॉंग मिस्टेक जाल्यार तांणी सांगून म्हाका करेक्ट करूंक तांणी ट्राय केला. सो हांव थँक्यू म्हणटा आनी तुकाय थँक्यू. इतलें बरें MC करताय तूं. आमकां खुशी जाता तुजे कडेन उलोवंक. देव बरें करूं वियोला. थँक्यू सो मच. आनी आतां हांगासर ह्या रावंडाक तुमकां कांय रेस्ट्रिक्शन्स ना. तुमी जाणा आसा लास्ट रावंडाक तुमकां कॉम्पोजिशन रावंड तशें पुरो आसलें. सो ह्या रावंडाक तुमकां लिबर्टी आसा म्हळ्यार कितली क्रिएटिविटी तुमकां दाखोवंक आसा पळय तितलें तुमी दाखयेत. सो आयच्या दिसा तुमी म्हाका फूल सांगना जाल्यार होण ना इल्लें एक ट्रेलर दिवयेत की म्हळ्यार तुजें परफॉर्मन्स कशें आसतलें, कालें आसतलें, पोद जाय जाल्यार तुवें रिवील करयेत ना तर कंपोजर कोण म्हूण सांगून तुवें सांगयेत. इल्लेशें आमकां एक जिस्ट दिताय की. सो हें सॉंग म्हळ्यार तातूंत एक बायला आसा, पिळी आसा, मस्त आसा. लायक तुमकां युनीक पळोवंक मेळटा. सो एक्सायटेड. ओके तुमी इतलें पुरो मेळटा म्हणटा आसतना आमकां इल्लेंशें एक्सायटमेंट इल्लें चडलां. बट पळय हांगासर तुजें परफॉर्मन्स कशें आसा म्हूण सांगून मागीर परफॉर्मन्स जातेत तुकाय कळटा आमकांय कळटा कशें आसलें म्हूण सांगून. जायत गी? ओके रेडी आसाय गी? येस कम ऑन. तूं आतां आमचें फर्स्ट कंटेस्टंट तशें जाल्यार आमी एक हाय फाय दिया. हियर वी गो. येस रेडी? ओके थँक्यू सो मच. दर्यातळीच्या गांवचो हांव भुरगो सर्वांच्या काळजा मनांतलो हिरो नाचाक देल्ल्यार रांगण करता पिडो दर्यातळीच्या गांवचो हांव भुरगो सर्वांच्या
काळ जमोनातलो हिरो नासाक देवल्यार आंगण करता पिटो Let me hear it for the purple. East or west, Porbus are the best. Cordial muzo first love and Dubai is next. Courage make so glad every day is a fest. Rosa Casaracha dance floor our house chief guest. Favorite nasto muzo sanna ani tukra mas. Company muzo jiu ani tulu muji tond bas. Drinking is injurious they could limit mujhe don glass. Couch sale just pass Porbu matra first class. Porbu matra first class. तुझ्या स्टाईला कोणा सोडणारेस करतो कुणी ना रे माणिक तुझे सारखो तुला सत्यावला रंगात लायताय ओसो Bye. What did you say? तुझ्या स्टाईला कोणा सोडणारेस करतो कुणी ना रे माणिक तुझे सारखो तुला सत्यावला रंगात लायताय ओसो My darling Porbu. आमचे बँडकार काय असतात रे बडे ಎಂತ ಏಮ್ರೇ ದೇವರಾರು DJ is my buddy. Yeah. Tappa muzo bankar remix म्हणजे झाल्यार मागवात हाऊ सावकार फिरकत फेस्तांनी सगळे पोरबुंचेच कारभार मुर्दो मचावले स्टेज दिना माझे दरबार Everybody sing along cause this is real Porbu song Every Porbu is a king and by a masar Lakshmi bomb This is not right and that is not wrong तुझ्या मायच्या गोवात हवे इसारला म्हणून सांग ಸೂಪರ್ ಪೊರ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ತುಕ ಪಿಲಿಗಾಲ ರೇ ಭಯಂಕರವಾರ Yes, Porbu for you. ಬರಡ್ ಕುಡೋರ This is the Porbu song सो सर वियोला तुवें जें कितें सांगलें पळय आमकां एक प्लेटींत एक थालींत म्हाका डिफरंट डिशीस पळयल्या बरें जालें बायलां जावं दी पिली जावं दी आसलें पुरा मिक्स करून घालें ओके मस्त बरें आसलें पळोवंक आमकां भारीच खुशी जाली हांगासर टॅक्निकॅलिटीज आनी डान्साच्या विशयांत तुमकां सर आनी मॅमाक आतां सांगूंक जायना बट कॉमेंट्स सामकी अवॉयडेड म्हूण सांगीत पूण हांगासर ऑडियन्साक जावं दी आमकां जावं दी आनी टीव्हीन खंडीत रितीन विक्षकान तुमचे परफॉर्मन्स पळयते आसात येदोळ पर्यंत तुमकां तांणी बेश म्हूण सांगला आनी हे परफॉर्मन्सी खंडीत तांकां लायक जालें म्हण हांव चिंता पूण ह्या परफॉर्मन्सा विशयांत इल्लेशें आमकां सडीत तुमी सांगूंक खुशी उरता सै की म्हळ्यार तुमकां हें कित्याक करीचें म्हूण सांगून भोगलें तुमकां जावं दी तुमचे कोरियोग्राफर्सांक जावं दी हें कित्याक तुमच्या मायंडांत एक थॉट आसलें हाच्या विशयान जस्ट एक सांगतात की आमकां खाली युनीक करूंक जाय आसलें विदावट एनी एडिटींग बीट्स पुरा सो आमकां ऑलरेडी तेच सॉंग मेळ्ळें वीच वॉज ऑलरेडी फिल्ड विथ द पिली बायला सो आमी हें चूज केलें खाली युनीक ट्राय करूंक सो हें प्रॅक्टीस करूंक हें सगळें कॉन्सेप्ट कितें आसलें प्रॅक्टीस आनी करूंक तुका कितलो टायम लागलो म्हाका 1 वीक जालें बिकॉज म्हाका एग्जाम आसलें फायनल एग्जाम सो प्रिपेर करना आसलें सो दोनी बॅलन्स केला हांवें सो निजाय की मस्त कश्टांचे टास्क एग्जाम्स फायनल एग्जाम्स प्लस डान्स हांगासर दोनी तुवें मॅनेज करून बॅलन्स करून आयच्या दिसा हांगासर येवन ग्रँड फिनाले म्हणजे पावून रावंड 2 येवन इतलें बरें परफॉर्मन्स तुवें आमकां दिलें त्या पासून तुका हांव थँक्स म्हणटा आसा अँड रिजल्ट्स एज युजल आमकां गुत्तू ना कालें म्हूण सांगून तुका हें गुत्तू ना आमकां हें आयडिया ना ऑडियन्साकी गुत्तू ना बट येदो मातशें तुवें ऑडियन्साचो मोग तुवें घेतलें आनी मुखार पळया कितें जाता म्हूण सांगून रिजल्ट्स later it will be revealed. Okay, yes, thank you so much, all the very best. वचून आमच्या या ग्रँड फिनाले राउंड 2 वचें फर्स्ट परफॉर्मन्स तुम्ही एन्जॉय केले म्हण हांव चिंता असलेंच एक जबरदस्त परफॉर्मन्स घेवन येते आसा आमचे नेक्स्ट कंटेस्टंट ते जावन आसा टिवोना लेट्स वेलकम टिवोना हाय टिवोना हाय मा तुका पळयतना म्हाका न्ही जाय की केदळांय खुशी भोगचें कित्याक म्हूण सांगल्यार हांगासर असल्या सर्वांचे पैकी नेणटुलें ल्हान हितून तुवें मू सो आयच्या दिसा हांगासर सोबीत एक पिकॉक जावन आयलें पळय गे
ओके सो तुका ह्या राउंडांत क्रिएटिविटी यूज करूंक तुका मस्त लिबर्टी आसली सो तुमी हे कालें कॉन्सेप्ट घेवन आयल्या ताचे विशीं इल्लेशें सांगीत गी म्हणजे कॅरेक्टर पिकॉक कॉन्सेप्ट काल म्हळ्यार सांजेच्या वेळार पिहेन आनी पिकॉका खातीर राखचें ओके सो मस्त इल्लेशें रोमांटीक आनी इल्लेशें बरें दिसतें आसा म्हाका कॉन्सेप्ट तुमी सांगल्या प्रकार हांगासर पळया कशें आसता म्हूण सांगून पूण ताचे की पयलें हांगासर आमच्या ऑडियन्साक कितें सांगूंक तूं खुशी वाटतें की तूं ल्हान देखून तुका चड क्वेश्चन्स दिसान कन्फ्यूज करना पूण कितें तुका सांगूंक आसा की आमच्या विक्षकांक आमच्या ऑडियन्साक हांव सगळ्यांकी म्हळ्यार थँक्यू सांगता मुसी जाणां म्हाका सपोर्ट करतात तितलें तेगे ओके बिकॉज हांवें पळयलें तुका इल्लेशें फॅन फॉलोईंग आनी पुरो आसात मुस्त जाणांनी तुका कॉमेंट्स केला थँक्स म्हणला अँड मुस्त मोग शेअर केला सो सक्टां की तुवें थँक्स म्हणलें आसा सो तुकाय आमी थँक्स म्हणटा हांगासर ह्या लेवलाक मातशें पावलें एज आय ऑलवेज से इट्स अ ग्रेट अचिवमेंट आनी हांगासर तुजें आयच्या ह्या परफॉर्मन्सा वयर डिपेंड जाता तुजे रिजल्ट्स काल येता गी म्हूण सांगून एक्सायटेड आसा की बीन दिसतें आसा एक्सायटेड मी दिसते आसा ओके सो भिये नाका हांगासर तुजें परफॉर्मन्स तूं एन्जॉय कर आनी आमी बसली सकता एन्जॉय करन मागीर परफॉर्मन्स कशें जालें म्हूण तुका सांगचें जायत गी रेडी ऑल द व्हेरी बेस्ट पावस मानत असताना सुकण्याचे राय मोरण पाका सोडून नाचचे दृश्य ताची ती सोबाय पळोवंक कितले मनमोहक
सो ठीक ना म्हाका कशें बगलिंग म्हणून सांगल्यार सांजेच्या वेळार एक पार्कांत बसून एक पिकॉक आनी पिहनाक पळयलें बरें जालें आनी मस्त वाव मुमेंट्स आसलें तुज्या परफॉर्मन्सांत ओके सो एस्पेशली तुवें पाटी वेताना एक फावटी एक प्रॉप आसलें थंय वय एक फावटी तें सर्कल आसलें मागीर आनी फावटी तुजें तें अपसायड डावन मागीर मस्त बरो आमकां पळोवंक मेळ्ळें कितले फावटी पडलाय सांग तूं टोटली बरा प्रॅक्टीस करतना घरा ला मस्त फावटी पडलाय कितें काउंट ना गे ना समा केला 3 to 4 times तुवें पडलें घरा प्रॅक्टीस आनी पुरा करतना ओके सो मस्त मेहनत केलें तुवें तो पळयतानाच कळटा आनी तुज्या सगळ्या टिमान ते सगळें पिकॉक तांकां हाडून दवरलां बरी दिसता आसा बारीनसो बरें करून तुवें केलें सो थँक्यू सो मच तिमोना येदोळ पर्यंत हांगासर येवन आमकां इतलें तुवें एंटरटेन केल्लें पसत आनी रिजल्ट्स कितें सांगून आमकां गोत्तू ना कित्याक म्हण सांगलें तें आमच्या जजासाच्या हातांत आसा आनी इल्ल्या वेळान रिजल्ट्स तुका रिवील जाता तेदोळ पर्यंत वेट करताय मू Yes? Okay. All the very best. Yeah, thank you so much, Divona. Thank you. ग्रँड फिनाले राउंड 2 म्हणजे 2 परफॉर्मन्स आमी थोडो पळोवन एन्जॉय केला आनी आतां हांगासर तिसरे धमाकेदार परफॉर्मन्स दिवंक मुखार येते आसा आमचे नेक्स्ट कंटेस्टंट दॅट इज रिशील लेट्स वेलकम रिशील टू द डेस्क हाय रिशील हॅलो भारी सोबत दिसता आसा रिशील ओके तुका तुजें आउटफीट पळोवन आतां म्हाका गेस करूंक जाता ना कालें आसा म्हूण सांगून पूण येदोळ पर्यंत तुवें कितलें बरें परफॉर्मन्स दिलें पुरो हिट जाल्यात आतां हांगासर ये आमच्या ह्या रियालिटी शोचे एंड जर्नीक आमी पावल्या आनी एक लास्ट तुजें परफॉर्मन्स आसतलें सो हांव थिंक करता हांव एज्यूम करता आसा की यू आर गिवींग युअर बेस्ट वय ओके सो कॅन यू प्लीज गिव अ जस्ट अबाउट वॉट युअर परफॉर्मन्स इज हांव आज एक ओल्ड बॉलिवूड स्टाईल परफॉर्म करना आसा सो म्हजें सॉंग जावन आसा डिस्को डिस्को बाय मीना रिमेंबर्स सो डिस्को हांगासर पण आमचे डिस्को डान्सराचे दिसा कशें ताचें जादू कितें आसा ताचें मॅजीक कितें आसा ताचें स्पेल कितें आसा तें कास्ट करता आमी सांगून पूण ताचें की पयलें हांगासर तुका कितें सांगूंक आसा की आमचें ह्या थ्रू आउट द शोआ विशांत या तुका कसलें बरें लागलें पॉयंट्स आसा जावंक पुरो मे बी आमच्या दायजी वर्ल्डाच्या विशांत या तुज्या फॅमिली विशांत तुज्या कोरियोग्राफर्सा विशांत कितें तुका सांगूंक आसा एक प्लस पॉयंट कितें आसा तें सांगीत की वय डायजी वर्ल्ड म्हणून येताना एक व्हडलें प्लॅटफॉर्म हांगा येवन परफॉर्म करचें आमचें नशीब म्हणून सांगेत तशेंच आमकां आविल सर आनी हर्षल मॅम तसले बरी जर्जस मेळ्ळ्यांत आनी तूं तशेंच शायना बाई दोगांय बरें करून आमकां हांसयतात आनी सो सगळ्यांकी थँक्यू म्हणटा आनी दायजी वर्ल्डाच्या टिमाक तशेंच स्टॅनी बेळा सराक सगळ्यांकी थँक्यू म्हणून आशेता सो तुवें सगळ्यांकी थँक्स म्हूण सांगलें आतां हांगासर तुजें मेन परफॉर्मन्स कितें आसा हें पळोवन सो वेळ आयला सो ह्या परफॉर्मन्सा वयर डिपेंड जावन आसा तुजें इतलें कितें कशें तुवें आयलें जर्नी तोड पर्यंत कितलें हर्डल्स तुवें क्रॉस केलें आतां पुराचे रिजल्ट्स आनी मुखार येता ओके सो ह्या परफॉर्मन्सा वयर पुरो बेस जावन आसा सो तूं रेडी आसाय गी येस तुजें टीम रेडी आसा गी ओके सो 3 2 1 म्हणटना रेडी म्हणचे ओके हियर वी गो 3 2 1 रेडी ऑल द वेरी बेस्ट Disco, 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 disco. చెడు నాస్తా इथे लोकात नासा सुहुस्को सगळ्यांनी लागला रे डिस्को 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 చెడు नास्ता इथे लोकात नासा सुहुस्को सगळ्यांनी लागला रे डिस्को 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 चेडो चेडू वाजलाय तारे मोस्को आणि नाचूंक आपयता डिस्को चेडो चेडू वाजलाय तारे मोस्को आणि नाचूंक आपयता डिस्को
सो रिशल ॲक्च्युली घालेंगे म्हळ्यार सक्ता वेट करनासलें तुवें बॉटल केन्ना ओपन करताय म्हणून ओके सो खंडीत रितीन तुवें आमकां 90साक व्हेले आनी आमी एक डिस्कोटेकान बसून एक डान्सराक पळयलें बरें जालें वॉट एटिट्यूड आं सो कशें आमचे डान्सर्साक आमी फिल्मांत पोर्ट्रे केल्लें पळयलां तुवें तशेंच हांगासर तें एटिट्यूड कितें आसलें स्मायल कितें आसलें एक नजर दिवची कशी आसली सो तिखी वाली नजर सो तशें परत तुवें दिल्लें आसा बारींच बरें आसलें तुजें परफॉर्मन्स सो आतां हांगासर हांव मस्त मिस करता असो फीडबॅक खाण घेवनशे कित्याक म्हणून सांगलां आमकां कळटलें एक्चुली कशें आसा घालें कितें म्हणून सांगून बट अनफॉर्च्युनेटली फीडबॅक दिवंक आतां जायना पूण हांगासर तुजें ह्या परफॉर्मन्सा वयर कितले मार्क्स तुका मेळ्ळा ते ऑलरेडी थंयसर रेकॉर्ड जावन आसा ओके सो इल्ले वेळान थंयसर तुमकां कळटलें तुमच्या परफॉर्मन्साक कितले मार्क्स मेळ्ळा म्हणून सांगून पूण तेदोळ पर्यंत तुका हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा आसा ऑल द बेस्ट येस ओके सो मोगाचे वीक्षकांनो खंडीत रितीन तुमी आयचो एपिसोड कितें आसा एन्जॉय केलें म्हणून चिंता आयच्या दिसा हांगासर 3 विविध तरांचे परफॉर्मन्स आमी पळयलें पयलीं आमी जर तर पळोवंक गेलें तर जाल्यार थंयसर पिली आसलें बायलां आसलें दुसरें थंयसर आमी पळोवंक गेल्यार एक सोबीत पिकॉक डान्स आसतले आनी तिसरें हांगासर पळोवंक गेल्यार डिस्को डान्सर आसलें हर एक परफॉर्मन्स पळयत आसतना आनी जाय की आमकां हर एक परफॉर्मन्सा फाटल्यान एक काणी पळोवंक मेळटा खंडीत रितीन ते आमच्या कंटेस्टंटाचे वावर कितें आसा परिश्रम कितें आसा तें हांगासर स्टेजीर दिसून येता पूण हांगासर फीडबॅक्स येदोळ्यो आमी नेणाव कितें आसतलें म्हूण सांगून हे फीडबॅक जर तर तुमकां कळ्ळेचे तर जाल्यार ग्रँड फिनालेचे अखेरेचो एपिसोड म्हणशीर तुमी खंडीत रितीन राखचें पडटा पूण तेदोळ पर्यंत हांगासर आमचे शो कितें आसा निरंतर रितीन तुमी पळया मोग दिया म्हूण सांगून आयचे एपिसोड हांव हांगासर अखेर करतें आसा आमच्या जजसांक देव बरें करूं तशेंच आमच्या कंटेस्टंटांकय देव बरें करूं सो कीप वॉचिंग युअर फेवरेट रियालिटी शो दॅट इज नाचणारा नाचणारी प्रो